मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सर्वे हेडलायन्स. शेवटाक नानोडा अस्नोडा रस्त्यान घेतलो बळी. 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक नागोबा देवस्थानाच्या फुड्यात अपघातान मरण. संबंधित खात्याची पुरायेन आड नदर. साळ्यातल्या लोकांचे उदकाचे हाल. हर घर नल पूण ना जल. लोकांची परत एक फावट उदका विभागाचेर धडक. PWD अभियंत्यान तात्पुरतें दिला आश्वासन. येता त्या सप्तकात वाडटलें तापमान पूण एप्रिलाच्या दुसऱ्या सप्तकात जाणवतली गरमी. पावसाची हजेरी मातशी घालतलो शिरशिरी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. छडी लागी छमछम विद्या येई घम घम म्हणटात तशें दिवचले जालें. सरकाराचो उदका विभाग साळ्यातल्या लोकांचे उदकाचे हाल करपाक लागला. पळयसर पयलें शेवटाक सरपंचाक बरोबर घेवन दिली PWD विभागाचेर धडक. लोकांक ऑफिसांत पळयतकच तेकाय मार्ग सुचलो. हर घर जल पावोवपाची वेवस्था करता तेणें उतर दिलें. पळयात. हा म्हणता एप्रिल आणि मी तुला काय करतो ते करतो मी काम तुमचं मॉर्निंग नंतर याला संध्याकाळी नंतर त्याला रात्री असं तुला हे पण या वाड्याला केव्हा येणार पाणी. पण मी काय करतो ना, आय विल ट्राय माय लेवल. तुमचं प्रेशर म्हणजे जी घरे वरती आहे ना ती घरे कसं हे करायचं. आम्ही काय करूया ना, अगोदर असे कुठला तरी वाल काहीतरी कोणतरी मिसलिडिंग करतो असं मला कुठे प्राईम मिनिस्टर कडे नको. तू म्हणतो की हांव म्हणजे सांगता आता म्हाका एक म्हयनोभर जाले ते उदक सोडटा रातचे 7:30. हांवें जे फोन केला बेस्ट तो म्हणपालो सर म्हणपालो तूं आपुणूच करता काम आयकाय. सो ताणें म्हाका क्लियरली सांगलें की सर म्हणपालो आमकां उदक परवरीतल्या म्हणजे आमकां उदक खंयचे ना सेम अस्नोडेचें उदक. सो ते अस्नोडेचें उदक हांगा वता परवरींतल्यान बायफर्केट जाता आनी ते वेऱ्या वता. सो तो कितें साळ पंचायत वाठारांतल्या खोलपेवाडीचे लोक उदकाचे समस्येन पिडल्यात. बिरेस्तारा सरपंच आणि पंच वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी दिवचलच्या उदका पुरवण कार्यालयाचेर धडक दिली. सरपंच सावित्री गाडी सयत पंच वांगडी नीता राऊत आणि हेर लोकांनी उदका पुरवण विभागाचो सहाय्यक इंजिनियर दत्तप्रसाद काकोडेची भेट घेऊन ताचे मुखार उदकाचो प्रश्न मांडलो. गेले 1.5 वर्ष कोलपेवाडी तमरनाईक इथे जी नवीन घरं झालेली आहेत तिथे पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही आहे. पाण्याला प्रेशर नसतो आणि एक दिवस आड असं पाणी येतं. त्यामुळे तिथल्या ग्रामस्थांचे एवढे हाल झाले आहेत की मागच्या वेळी आम्ही इथे येऊन सांगितलं की पाण्याची कमतरता आहे. थोडे दिवस पाणी जरा पाठवलं. पुन्हा आता ह्या शिमगा झाला किंवा आणि काही सण असतं त्यावेळी पाणी नसतं. पाण्याची भरपूर कमतरता आहे. म्हणून आम्ही इथे ऑफिसमध्ये आलेलो. ऑफिसमध्ये आमच्या ज्या काही तक्रारी होत्या त्या आम्ही ऑफिसर समोर मांडल्या आणि त्याने आता शब्द दिलाय की आम्ही जे आता पाणी ते रोटेशन पद्धतीने आम्ही पाणी प्रत्येक वॉर्डमध्ये पाठवतो. पुनर्वसन नंतर कुम्यामाळा आणि खोलपेवाडी असा त्याने आता शब्द आम्हाला दिलेला आहे. सगळे केले. आयज साळांतल्यान सगळ्या गोंयांक नॉर्थाक सगळ्या गोंयान पाणी वयता. पण साळांतली जी परिस्थिती आयज म्हाका दिसता सरकारान जी बेजीक नीड आसता लोकांची हे उदक लायट. उदक हे गव्हर्मेंटाचें काम. उदक हे प्रत्येक घरान पावोकच जाय. पण आयज साळांत परिस्थिती अशी येयल्या की एक आमचे 3 वार्ड आसा जे खोलपे म्हण पुनर्वसन म्हण कुम्यामाळ म्हण हांगा रातचे उदक सोडले वयता. आता म्हाका सांगा ह्या सरकारान सांगपाचें की रातचे जेन्ना उदक जर रातभर जर लोकांक जर आपल्या घरान पाणी भरपाक रावलें जाल्यार सकाळी लोकांक कामांक कशें वचपाचें. आयज आमचे कितलेच गणेश उत्सव जाले थंय साळान एका 2-3 वार्डार पाणी 2-3 वार्डार सगळें रातचें उदक. आता लोकांचो येदो व्हडलो सण येता. सणाक जर रातचें पाणी भरपाक लागले लोक तर लोकांनी बाकीचे जे सोयरे येतात दायरी येतात तेंचे कशें कितें उठबस करपाचें.
आयज शाळान जेन्ना राजेश पाटणेकर MLA माजी MLA जेन्ना सभापती जर आसलो तेन्ना शाळान 5 MLD प्लांट हाडलो. तो प्लांट गायब जालोच. तो प्लांट आता खंय गेलो त्या MLA खबर आसतली. पण आयज अशी परिस्थिती जी बेजीक जी नेसेसिटी आहा तेचेर लोकल जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तेंचे कांयच लक्ष ना. आता लक्ष फक्त खंयचे कमिशनां कशी मेळटा पळय तेचेर सगळ्यांचे लक्ष गेल्लें आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. नानोडा अस्नोडा रस्त्यान शेवटाक मनीस बळी घेतलोच. 21 वर्सां पिरायेचो तरणाटो नानोडा सावन अस्नोड्या एक्टिवा वयल्यान वयतालो. मुळगांवच्या नागोबा देवळा लागसार अपघातात सापडलो आनी आगताक खालास. सायन बोर्ड नासलेल्यान हे अपघात जातात. कांय म्हयन्यांनी हो भंय गोवा 365 सरकाराचे नदरेक हाडून दिल्लो. पूण संबंदीत खातें सुस्तेलां. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आम्ही सध्या जे उभे आसात ते नांदोडा आणि अस्नोडा ह्या रस्त्यामध्ये जे जंक्शन आसा 1 वे आसा रस्तो. एकीकडे लोकांक येवपाक मेळटा आनी एक कडल्यान 2 वे आसा. काल एक एक्सिडेंट जालो. तातूंत 21 वर्सां पिरायेचो एकटो भुरगो काल हांगा एक्सपायर जाल्लो आसा. एक एक्सिडेंट जालो. आमी फाटीं स्टोरी केल्ली की हे जंक्शन जे आसा सामकें धोकादायक अशें आसा. कित्याक तर चोर्ला घाटांसून ज्यो गोंयान गाडयो येता त्यो सामक्यो फास्ट येता हांगांतल्यान आनी जंक्शनाचेर जे सायन बोर्ड्स आसा ते सारके नासल्या कारणान तांकां कांयच कळना आनी ते सामके नो एंट्रीच्यान घुसता. त्या खातीर खुबशे एक्सिडेंट ह्या जाग्यार जाल्लेले आसा. हांगा हे नागोबाचें देवूळ आसा तेच्या मुखारूच हे जंक्शन. थंयसर खुबशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसा. फाटीं आमी स्टोरी केल्ली की हेजेर सायन बोर्ड व्हडले घालपाचे म्हणून. पूण ताचेर कोणीच लक्ष दिवना. ना पंचायतीन ना ट्रॅफिक पुलिसांनी आनी सरकारानूय. आतां निवडणुका आसा आनी कांयच कितें जावपाची शक्यता ना. पूण कालूच एक्सिडेंट जावन 21 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक हांगा मरण आयिल्लें आसा. अशे एक्सिडेंट हांगा खुबशे जाल्यात. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक तर हे जे जंक्शन आसा ते सामके धोक्याचे आसा आनी ते सारके करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इस्टराची सदिच्छा दिवपी बोर्ड कुंकळी बाजारात लायल्लो. पूण तोवूय कोणाक नसाय जालो. कुंकळी ट्रेडर्स असोसिएशनान पुलीस कागाळ केली. पुलिसांनी गुन्यांवकाराक उखल्लो. ट्रेडर्सांनी मध्यस्थी करून प्रकरण मिटयलें. पूण पोस्टर इबाडप भविष्यात म्हारग पडूं येता हेंवूय सांगलें. तुम्ही आता जाणा आसतले सगळे लोकांक खबर आसा की बॅनर म्हणते सगळ्याक कॉमन जाले कडेन आसा आनी हे बॅनर लावपाचें काम जे आसा ते प्रत्येक संघटना करता. खंयची संघटना आसूं या पॉलिटिकल आसूं हे बॅनराचेर आतां सद्याक शो जाले कडेन आसात आनी ह्याच शोआ खातीर कुंकळे गांवांक जे बाजारकार मंडळी आसा हेणी एक इस्टराचो बॅनर लायलो आनी ह्या बॅनराक खंय तरी कोण तरी काळी लायले आनीक त्या फोटवाचेर ब्लॅक केलो. आनी हेजो जी फुटेज आसा ही खंय तरी CCTV कॅमेरान कॅप्चर केली. आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगतात की CCTV जेन्ना कोणी बसयता तेन्ना कितली बऱ्या पडटा ही हेजे वयल्यान कळटा. जायतशे एक्यूज जे आसात हे ह्या CCTV कॅमेरा वयल्यान पुलिसे मेळटात आनी पुलीस तांकां धरतात. अशी जी घडणूक आसा ही कुंकळे गांवांत जाली आनी कुंकळे बाजारांत जो बॅनर लायिल्लो बाजारकार जे कुंकळे एसोसिएशन आसा बाजारांतले हेंगेलो खंय तरी बॅनराचेर प्रेसिडेंटाच्या तोंडार काळी लायले आनी हेचे खातीर तेणी कंप्लेन केली एसोसिएशन आनीक त्या भुरग्याक धरून हाडलो. पूण एकच सांगूंक सोदतात की खंयचेय जे प्रकरण आसा ते खंयच्या पॉलिटिकल लेवला लावची न्ही. कित्याक खंयच्या पार्टीचो मनीस आसूं खंयचो पार्टीचो मनीस उरता पूण कितें आसा तो त्या पार्टीन ताका कर म्हणलें काय कितें हेंय पळोवपाक जाय आनी हेजेर पुलिसेन स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा. कित्याक विनाकारण कोणाक त्रास करची न्हय. ताणें खरोच जर गुन्हो केला जाल्यार ताका शिक्षा जावपाक जाय. वयर एक अशी घटना घडली की इस्टराचे शुभेच्छा दिवपा लागून कुंकळे बाजारात व्यापारी संघटने तर्फे बॅनर लायिल्लो व्हडलो बोर्ड लायिल्लो 2 कडेन लायिल्लो एक बाजारात आनी एक ओसाळणी जंक्शनाचेर. त्या बोर्डाचेर एक कोणी तरी वायट कृत्य केलें की अध्यक्षाच्या तोंडाचेर काळो पेंट जाल्लो आनीक भर दनपारच्या टायमाचेर जवळ जवळ 12:15 वरांचेर. आनी जेन्ना आमचे समितीक हें कळ्ळें तेन्ना आमची समिती संबंद ते थंय वचून ताची पाहणी केली. पाहणी करतकीर अशें लक्षांत आयलें की थंय एक दुकान आसा तातूंत भितर आमकां ताची संपूर्ण फुटेज मेळ्ळी आनी त्या फुटेजी भितर जो मनीस पेंट सामको डॅरिंगान 2 जाण भुरगे येतात काळो पेंटा डबो घेतात तातूंत लायतात ताचें तोंड ताची संपूर्ण देह सामको वळखोवपा सारको सगळो मेळ्ळो आमकां.
आणि त्या प्रमाणे आम्ही ही कायदेशीर कंप्लेन हांगा कुंकळे पोलीस स्टेशनाचेर दिली. कुंकळे पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दितकीर खरें म्हणल्यार 24 तासां भितर आमच्या कुंकळेच्या साहेबान हाजेर रोखडी एक्शन घेतली आणि त्या जे कुकर्म करपी मनीस आसा ताका हाडलो हांगा आणि ताचे कडेन ऑफेन्स ताचे कडेन ताणें मान्य केलें आणि ताणें तें सगळें तें आपल्या भशेन केलें. पूण खरें म्हणल्यार म्हाका बरें दिसलें की कुंकळे पोलीस स्टेशनाचे PI जे डायगो ग्राशे आसा हाणें वैयक्तीक लक्ष घालून आमकां रोखडोच न्याय दिलो. त्या बद्दल पयलीं सद्याक हांव कुंकळे पोलीस स्टेशनाच्या PIचे आनी ताचे सगळे स्टाफाचें हांव अभिनंदन करतां. की त्याचा फोटो हा त्याने 2 बॅनर लायलेली ग्रीटिंग्स बॅनर्स आमच्या कोंकणी मार्केटात की त्याचा फोटोचे डिफेस केला म्हणून. सो ताचो एक CCTV फुटेज आली. ते CCTV फुटेजी वयल्यान आमी एक आयडेंटिफाय करून तो कल्प्रिटाक हाडलो आणि इन्क्वायरी टायमाचेर आमकां कळून येयलें की ताजे आनी ताजे भितर गाडयेचो एक मायनर एक्सिडेंट जालो आनी ताका लागून तांच्या दोगांच्या भितर वाद जालो आणि वादाचे गरज हे करपाक लागून ताणें त्या भुरग्यान हेजो यतीनाचो फोटो त्या बॅनराचेर डिफेस केलो. आतां काडून ताका आमी वॉर्निंग दिलेली आहा आनी तेजी कारवाय कितें ती कारवाय लिगल आमी करतली. सर आता ह्या इलेक्शनात दिसकीच सांगपाक सोदता की खुबशे बॅनर येतले. ते लोकांक कितें लिगली कितें तें करपाचें इलिगली कांय करपाचें वचपाचें ना. इलिगली कितें एवॉयड करपाचें आणि असले तुमी खपोवन घेवपा ना असले तुमी स्ट्रिक्ट आसतले ह्या. हे प्रकरण कंप्लेंट करप्यांनी पुलिशेतच मिटयले खरे, पूण परत अश्यो घडणुको जावंक फावनात हाचे भानय हाडून दिले. पोस्टर कोणाचेय आसूं सदिच्छा दिवपा खातीर लायतात, ते काळे करून वा पिजून वातावरण कित्याक गरम करचे, ही नाडिंगपणा आता बंद जावपाक जाय, यतीन सांगता. ऐकात. वेगवेगळे संघटना, वेगवेगळे असोसिएशन्स, वेगवेगळे असे ग्रुप असतात. ते वेगवेगळे उत्सवाक आपापल्या नागरिकांक किंवा आपापल्या जे फिल्डां आसा तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर बोर्ड लायतात. ताचे फाटल्यान हेतू आसता की फक्त शुभेच्छा आणि अशे कोणे आपापल्या वैयक्तीक राग किंवा कसले दुसरो राजकीय स्वार्थ किंवा आनी कसले कितें आसत ताचो असले विशयाचेर करचे न्ही. आणि अशी हांव सगळे जनते कडेन मागता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. मडगावच्या SGPDA ग्राउंडार बिग डिस्काउंट शॉपिंग फेस्टिवल सुरू झाला. 4 दीस ते चलतले. कपडे, डेकोरेशनाचे सामान, खेळणी, फर्निचर, आलमारी, कदेला, सोफा सेट, लोणची अश्यो जायत्यो वस्तू विकपाक दवरल्यात. एक्झिबिशन चालू आसा SPD ग्राउंडाचेर मारगांव. तुका येवपाचें एंडींगचे 4 दीस उरले. येवपाचें बरो डिस्कावंट आहा.
सगळे बरी वरायटीज आसा, प्रेस्टीज आसा, लॅडर्स आसा, सोफाज आसाय, शिका आसा आनी बरे बरे कपडाचे हेवी डिस्काउंट आसा. शूज आसाय, सँडल्स आसाय, सगळे मेळटले तुमकां. वस्तूचे गरजेची वस्तू आसाय सगळी मेळटली तुमकां. आनी आमचो एक्झिबिशनाचो लास्ट 4 दीस उरलाय. संडे पासून लास्ट डे आमचो. सो येवपाचें आनी भरपूर फायदो घेवपाचो. तुमचो एक्झिबिशनाचें नांव आसा बिग डिस्काउंट आनी एंडींगचे 4 दीस उरलाय. येवपाचें, हेवी डिस्काउंट आसा आनी सगळी वस्तू आसाय. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. परत भाजपाकच सत्तेत हाडात, गोंयचो विकास जातलो. कुठ्ठाळशे भाजपा बसकेत पल्लवी धेंपन उलो मारला. भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपन कुठ्ठाळी कुट्टरीच्या भाजपा वांगड्याबरोबर बसका घेतली. कुट्टाळी भाजपाचो प्रचार जालो. राज्यात बरीच उदरगत जावपाची आसा. भाजपा सरकार सगळ्यांच्यो आडखळी सोडोवपाचो यत्न करतले. सगळ्यो गजाली मतीन दवरून सरकार काम करतले. ताका लागून भाजपाक वेचून हाडात, जाल्यारच हे शक्य जातले. हांव आतां 26 वर्सां जाली हांव सामाजीक क्षेत्रांत काम करता. हांव एड्युकेशन फिल्डान आसा आनी म्हाका हें क्षेत्र खूब आवडटा. आमी पळयलां सगळीं बायलां खंयच्याय क्षेत्रान आसूं, ती घर सांबाळपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं, ती सगळ्या क्षेत्रान बरें मन लावन जबाबदारेन आनी बरे भशेन पूर्ण काम कंप्लीट करतात. आनी एक बरोबर आमी खुबशीं कामां आमी बरोबर करपाक शकतात. आनी बीजेपीच्या सरकारान बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला, तो आमी पळयला. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 चाकाचे तुमी पळयला गोंयचे आनी भारताचे विकास जाला. पल्लवी श्रीनिवास धेंपो कुठ्ठाळी मतदारसंघात आयिल्ले. आमी चड आभारी आमचे इंडिपेंडंट MLA एंथोनी वाज जो आमकां सपोर्ट करता. इतली प्रचंड मिटींग केली. खुर्साक गेले, मंगेश देवळान गेले, हांगा आयले आनी हो जो उत्साह महिलांच्या मदीं सगळ्यांत मदीं पळयल्यार जो आमचे दोतोर प्रमोद सावंत सांगता, सदानंद तानावडे सांगता, 60,000च्या वयर लीड घेवन साऊथ गोवान आमी ऐतिहासीक विजय करतले. कित्याक करचे ना? कारण की नरेंद्र मोदीजीचे जे काम देशभर जाल्ले आसा. येदो व्हडलो ब्रीज हांगासर जो येता आमी पळयता 26,000 कोटीच्या वयर केंद्रांतल्यान आमकां गोंया खातीर मेळ्ळा. ब्रीज जावं, हॉस्पिटल जावं, सगळी उदरगत आज डबल इंजीन सरकारान केल्ली आसा. ताका लागून आमकां विश्वास आसा की साऊथ गोवातले सगळे लोक आमकां आयज सपोर्ट करतले. ऐतिहासीक जातलो आनी ह्या फाटी फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार. बीजेपीक सपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका जे आमचे CM सराच्यान आमकां भरपूर म्हाका हेल्प मेळ्ळो आसा. जावं डेव्हलपमेंट करपाक म्हाका जायतो ताचो हेल्प मेळ्ळो आसा. आनी कामां जाल्या मुद्दम हांव सांगूंक शकता. 15 वर्सां पयलीं आनी आतां हांव 2 वर्सां जालीं जेन्ना हांव जाणा सगळ्यांक आमकां जॉब दिवपाक शकना, दिवपाक सगळें दिवपाक शकना. तरी आसतना 15 वर्सां पयलीं आनी आतां 2 वर्सां कंपेर केलें जाल्यार म्हाका 15 वर्सां 2 वर्सां भितर भरपूर आमचे भुरग्यांक आमी युथांक जॉब दिल्ले आसा. सगळ्यांचो उत्साह पयले अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी साऊथ गोवान ह्या फावटी 100% जिखतले. तेचें मेन कारण पयले फावट ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी महिलांक फुडें हाडली. अशें केन्ना तेंचा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स गोवाच्या. आतां म्हाका दिसता आमचो कॅन्डिडेटाचो हो फर्स्ट राउंड आसा. फर्स्ट राउंडा भितर ऑलमोस्ट वी हॅव कवर्ड एक्सेप्ट फॉर वी हॅव कवर्ड ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज एंड देर इज ट्रिमेंडस सपोर्ट एंड from the people across. And so right from Manda to Sangen to Kankon आणि साबसे सगळ्या कडेन आमी पळयलां की आमकां बरो सपोर्ट मेळटा सगळ्या लोकांचो आनी लोकांक आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. रिस्पॉन्स कॅन्डिडेट इज गेटिंग आनी पळयतात आज आमी हो 15वा मतदारसंघ येतात दक्षिण गोंयांत. सांजचो आमी 16 आनी फाल्यां 17 आनी आतां हो 16वो आमी 20 मतदारसंघ परवा फाल्यां पर्यंत सोंपतले. एकूण बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन आसा. आज आमी आमचो अपक्ष आमदार एंथनी वाज कुट्टाळी तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टी सरकाराक तेंको दिल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आज ऑफिशियली आपलो पूर्ण सपोर्ट पाठिंबो आमच्या उमेदवाराक दिल्लो आसा. म्हणून आज तांच्यांनी हांगा आपल्या ऑफिसाच्या हॉला भितर मिटींग ऑर्गनायज केली आनी तांचे सगळे सरपंच, पंच, MP हे सगळे आशिल्ले आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तांच्यांनी पाठिंबो थारायल्लें आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. GFA अंडर 13 डिव्हिजन 1 लीग मॅच पॅक्स ऑफ नागवा SCन जिखली.
वास्को एससीक 5 विरोधात 3 गोल फरकांनी नागवान हारयलो. फातोड्ड्या ही फुटबॉल सर्त जाली. मॅचीच्या पहिल्या सत्रात दोन्ही पंगडांनी बरो यत्न केलो. पॅक्स ऑफ नागवा एससीन पयलो गोल करून फुडाकार घेतिल्लो. वास्को एससीन लेगीत आपली बरी कामगिरी दाखयत गोल मारलो. दुसऱ्या सत्रात अशीच अटीतटीची लढत चालू उरली. या खेळात लवचिकताय आणि पॅक्स ऑफ नागवा एससीची क्लिनिकल फिनिशिंग निर्णायक ठरली. पॅक्स ऑफ नागवा एससीन 5 गोल केले जाल्यार वास्को एससीक 3 गोल मारपाक यश आयले. शेवटाक 5 विरोधात 3 गोल फरकांचेर ही सर्त सोंपली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. येता त्या सप्तकात सदचे परस तापमान मातशे वाडलेले अनुभवाक येतले. IMDच्या हालींच्या हवामान अपडेटात तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जाल्ल्याचे दिसून येता. एप्रिलाच्या दुसऱ्या सप्तकात तापमान उणावतले. देखून पावसाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. फाल्याचे तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार रातच्या वेळार सुमार 25 अंश सेल्सियस तापमान उरतले. दाट धुक्यांचो अदमास आसा. सकाळच्या वेळार कांय कडेन धुके अनुभवपाक मेळटले जाल्यार 8 ते 10 तारखेर राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. बिरेस्तारा दाट कुपांचो अदमास. 7 ते 9 एप्रिलाक पावसाची शक्यताय. कांय कडेन धुके पडू येता. शुक्रारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.